कोंकणीतले नामनेचे लेखक, कवी, संघटक आणि ज्येष्ठ शिक्षक श्री प्रकाश दत्ताराम नायक हांच्या 2 कोंकणी पुस्तकांचो बिरेस्तारा विमोचन सुवाळो जालो। ह्या सुवाळ्यात मुडकूळ कविता संग्रह आणि संग्रहीत लेख संग्रह अशा 2 पुस्तकांचे 22 डिसेंबराक तांच्या 60व्या वाडदिवसाच्या निमतान ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो हांच्या हस्तुकी प्रकाशन जालें। खरो कलाकार आपणे कितें सोंसलां, कितें भोगलां हें सगळें भोगणार आपल्या फाटल्यान सोडटा, विसरायचेर घालता आणि फुडें पळयता। तशेंच आपल्या भाशेचेर जो उत्कट मोग करता ताका साहित्य प्रसन्न जाता आणि चड करून कविता प्रसन्न जाता, अशें सुवाळ्याचे अध्यक्ष ह्या नात्यान उलयतना भाई मावजान सांगलें।